बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 20 आणि 3 सोवी वोळ. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काळ रावतलो. वय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सुमयाच्या घरांत आमी आसतना आमकां कितेंच उणें पडोवंक सुमी सोडिना. तर त्या सुमया मुखार आमी येवया, दिंबी घालया, ताका आराधन करया, ताचे सुमे आमी रावया. गावया आमी हें भजन. सुमी देव म्हज्या घरा आज आयलो, राई सर्गींचो म्हजो इश्ट जालो. सुमी देव म्हज्या घरा आज आयलो. सुमी देव म्हज्या घरा आज आयलो. सुमी देव म्हज्या घरा आज आयलो, राय सर्गीचो म्हजो इश्ट जालो. सुमी देव म्हज्या घरा आज आयलो, राय सर्गीचो म्हजो इश्ट जालो. हय सुमी आमकां मेळोंक आयला. सर्गीन जळपारां सांडून आमचे सुम्याच्या गो पवित्र सक्रामेंतान तो जार जाला. उंड्या रुपाकाल फालतो तो जावन किरकोळ तो जावन ताका आमी मेळया. ताका आमच्या घरा आमच्या जिवितान स्वागत करया, ताका आराधन करया, मान करया, नमान करया. हांव जालो तुजो, तूं जालोय म्हजो. हांव जालो तुजो, तूं जालोय म्हजो. जीव म्हजो उल्हासान भरलो, जीव म्हजो उल्हासान भरलो. जीव म्हजो तुजे थंय संतोषलो. सुमी देव म्हज्या घरा आज आयलो, राय सर्गीचो म्हजो इश्ट जालो. सुमी देव म्हज्या घरा आज आयलो, राय सर्गीचो म्हजो इश्ट जालो. वय सुमी आमच्या घरा आमच्या जिवितांत आसतना कांयच उणें. तो आमकां सगळें दिता, तो आमच्या गरजांक पावता, तो आमकां मेळोवंक येतना आमची भेट करता. ताची कृपा आमी घेतना, ताचे सुवाय आमी आसतना आमचो वेळ सदांच दिसपडते आमी ताचे सुवाय खर्च येतना. आमकां चड आनी चड ताच्या बेसांव आनी कृपेदेनी आनी तो पडटा. ताची दया, ताचो मोग आमकां सदांच सांगात दिता. ताका आमी आराधन करया, मान करया, ताचो मोग आमी साकया, ताची दया आमी जोडया. We praise you, Lord. We worship you. We adore you. मोग तुजो खरो जीव पासो दिलो. मोग तुजो खरो जीव पासो दिलो. सास्ती तो मीत में नासलो. सास्ती तो मीत में नासलो. धादोशी करचो मोग तुजो. सुमी देव म्हज्या घरा आज आयलो, राय सर्गीचो म्हजो इश्ट जालो. सुमी देव म्हज्या घरा आज आयलो, राय सर्गीचो म्हजो इश्ट जालो. सुमी देव म्हज्या घरा आज आयलो, राय सर्गीचो म्हजो इश्ट जालो. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, सुमी आराधन.
मान आणि महिमा तुका वंदन तुका समय अर्सलो तुमचा तो आमचे सवय आसाय रावताय येताय आमच्या जिवितान आमच्या घरान आमच्या एका संगतीन समया तुका सामान तुका सा महिमा तुका सा वंदन आणि आराधना हालेलुया 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 आमचे सवय सदांचे एक जाऊनच्या समय आमचे सवय राहूनच्या आमकां चड आनी चड तुज्या कृपे देण्यानी बरोवन समया कितें सगळें पडोवन सोडिना जावचें तुका सांग समयमा we praise you worship you adore you Lord hallelujah 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 thank you Lord thank you worship you we adore you hallelujah hallelujah वै समय आमचे सवय आसतना आमकां कितें सुनना इजाया प्रवादी ताच्या ग्रंथांत 25वा स्वर 6वी वोळ तावन 10वी वोळ आयचें पयलें वासा प्रभात कर आमकां सांगता सोमी कितें करता सोमया सवय आमी आसतना सोमी आमकां कशें आमच्या आदाराक येता आनी ताचो प्रवाद जेजू थंय जारी जाला आज ही उतरां आमचीं करया आनी आमच्या सोमयाक आमी अर्गां दिवया इजाया प्रवादाचो ग्रंथाचो स्वर 25 वोळ 10 म्हजे उपरांत तुमी म्हणा दळबरांचो सर्वेस्पोर दळबरांचो सर्वेस्पोर या पर्वतार सगळ्या पर्जांक एक वोट जेवण तयार करतलो सरबेच्या मासांचे आणि पोरण्या दाका सोऱ्यांचे जेवण ते साराच्या आणि सरबेच्या मासांचे गाळून काढलेल्या पोरण्या दाका सोऱ्याचे या पर्वतार सगळ्या पर्जांचेर पडलोलो आसा तो पडदो सगळ्या राष्ट्रांचेर पांगरलेले आसा ते पांगरून तो कान उडयतलो तो सासनाक मोरनाचो नाश करतलो सर्वेस्पोर देव हर एका मुखा वयली दुखां पुसून काडतलो तो आपले परजेचो कळंक अख्खे पृथ्वे वयलो कान पयस करतलो कित्याक सर्वेस्पोर उलयला त्या दिसा सगळी म्हणटली पळया हो आमचो देव तो आमची सडवण करतलो म्हणून आमी ताचेर विश्वास दवरलो होच तो सर्वेस्पोर आमी ताचेर विश्वास दवरलो ताणें आमची सडवण केल्या देखून आमी उल्हासूया आनी संतोष बरी जावया कित्याक सर्वेस्पोराचो हात ह्या पर्वतार आसतलो वय मगाळ बाबा आनी बनी एक घडी जेजूक आमी पळोवया जेजूचेर आमची दिश्ट गेल्या ताका पळयतली ताचेर दिश्ट गेल्ली ताचे सवयींची येतली आनी ताका आमच्या जिवितांत सदांच जागो दिल्ली आसरो दिल्ली तो आमकां लजेक पडोवंक सोडिना समेन आमची सडवण केल्या आज कितें इजाया प्रवाद्यान प्रवादकन सांगलेलें सबार वर्सां आदी जेजू थंय जारी जाला आनी आज तो समय आमकां ताची चडवण आमकां दिल्लो जायते उपकार आमचे थंय केल्लो आमच्या जिवितांत आसून आमची मुखां मळां पळजळशें केल्लो वय आमकां लजेक पडोवंक सोडूना तर त्या समयाक आमी अर्गां दिवया ताची स्तुती करया वय हें सगळें समयान केलां म्हणून आमी वळखून आज ताची स्तुती करन ताची महिमा आमी गावया परगडया गावया आमी गीत 825 पेज 29 सदां काळ सर्वेस्परा तुजी महिमा हांव गायतलो हळी विडून संतोषान आमी गावया सदां काळ सर्वेस्परा तुजी महिमा निरंतरी हांव गायतलो वैभव पदवी तुजी वळती सोमिया सगळी सृष्टी ती वाकंतेली सदां काळ सर्वेस्परा तुजी महिमा निरंतरी हांव गायतलो वैभव पदवी तुजी वळती सोमिया सगळी सृष्टी ती वाकंतेली
ताचेर नदर लायात तुम्ही मुखामोळा तुमची पळ जळतेली ताचेर नदर लायात तुम्ही मुखामोळा तुमची पळ जळतेली सर्वच पोराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुम्ही जियेया सर्वच पोराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुम्ही जियेया निरंतरी सुमयाकर गाणं ताची स्तुती करून आम्ही ताची महिमा गावन आमी उल्हासया संतोषया सुमया कित्याक सुमया आमकां कितें सुने पडोवंक सोडूना आमच्या आदाराक तो आयला आमकां ताणें कृपा दिल्या जायती बेसांव जायती दया आमचेर ताणें ओतल्या सर्वेस पोराक बियेव तुमी सला ताच्या उतरांक कान दिया बोरी चिनीची येया वाईटा पाठ करा जैताचे वाटेर मुखार सरा सर्वेस पोराक बियेव तुमी सला ताच्या उतरांक कान दिया बोरी चिनी जियेया वाईटा पाठ करा जैताचे वाटेर मुखार सरा ताचेर नदर लाया तुमी मुखामोळा तुमची पळ जळतेली ताचेर नदर लाया तुम्ही मुखामोळा तुमची पळ जळतेली सर्वेस पोराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुम्ही जियेया सर्वेस पोराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुम्ही जियेया वय सुमया तुका आमी सर्गान दिता कित्याक तूं सर बरो सर मोगाळ काकुळटी सोदून हय तुजे सवयंची येतना आमकां कितें सुने पडोवंक तुवें सोडूनाय आमकां लचेक पडोवंक तुवें सोडूनाय बेगार आमकां तुवें तुज्या आदारान कृपेन सोडून व्हेल्याय आमचो जीव तुवें राखलाय आमकां जायत्या तरांनी सुमया अजून पर्यंत आमचें तें विश्वासी जावन तुवें चलोवन व्हेल्या तुका आमी महिमा दिता तुजी स्तुती करता तुका नांव वाडटा दिन बसता सर्वेस पोर आमचो देव खोट्यांक कांटाळटा तांचो उगडास तो पुसून काडटा नितीवंतांचो जीव मोगान सांबाळटा आकांतांतली तांकां निवारता सर्वेस पोर आमचो देव खोट्यांक कांटाळटा तांचो उगडास तो पुसून काडटा नितीवंतांचो जीव मोगान सांबाळता आकांतांतली तांकां निवारता ताचेर नदर लाया तुमी मुखामोळा तुमची पळ जळतेली ताचेर नदर लाया तुमी मुखामोळा तुमची पळ जळतेली सर्वेस पोराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुमी जियेया सर्वेस पोराक नावाडा ताची स्तुती गाया ताचे सावळेन तुमी जियेया ताचे सावळेन तुमी जियेया ताचे सावळेन तुमी जियेया स्तुती करया आमी हालेलुया 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 ओय सुमया तुका आमी स्तुती करता तुका आमी नांव वाडटा दिन बसता ओय तुवें आमकां सुमया आमचें तें जायते उपकार तुवें केल्याय जायते बेसांवां तुवें वतल्याय ओय सुमया आमकां तुवें संतोश भरीत केल्याय उल्हास भरीत केल्याय आमकां जाय अशी कृपा दिसपट तें तुवें दिल्याय आमच्या चलत्या जिवितांत सुमया आमच्या आदाराक तूं आयला तुका जावं वर्गान तुका जावं मान तुका जावं महिमा सुमया praise you thank you glorify you Lord hallelujah 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 Lord thank you Lord hallelujah
Praise you, Jesus. Hallelujah. वय समयाने आमकां ताचे थंय संतोष भरीत केल्यांत, समयान आमकां उल्हास भरीत केल्यांत, आनी समयान आमकां कितेंच आमच्या जिवितान उणें पडोवंक सोडूना. वयेच्या वांजलांत मोगाळ भवा आनी भयणी आमी नियाळटाव 2 संगती थंयसर आमकां आज वाचूंक मेळटा. मातेवस वांजला वचवर 15, 20 आनी 9 तावन 30 आनी 1 वळ पर्यंत 3 वळींनी आमकां आज आयकोंक मेळटा. जेजू सबार जाणांक बरी करता. ताचे चडशें आयिल्ल्या हर एकल्यांक, जावं मोन्यांक, जावं कुर्ड्यांक, जावं थोंट्यांक, जावं पांगळ्यांक, हेर पिडेस्तांक, कोणाक ताचें चडशें हाडलें आनी ताच्या पांयां चडशीं दवरलीं, तांकां सगळ्यांक गूण केले. पळया, जेजू कोणाकच खाली हातांनी फाटीं धाडिना. आनी 30 आनी 1 वळ म्हणटा, मोने उलयलेले, थोंटे सरलेले, कुड्यांक दिश्ट मेळलेली, हें सगळें पळोवन लोक विस्मीत जालो. इस्रायलाच्या देवाक नांव हाडूंक लागलो. आनी हो एक विशय, जेजू कशें पिडा शिडा वा कोणी बांदपास बंदडंत आशिल्ल्यांक बोरी करता गी म्हणून. आनी मुखार आयच्या वांजलांत आमी नियाळटाव 30 आनी 2 वळ तावन 30 आनी 9 वळ. जेजू 4000 लोकांक जेवण दिता म्हणून, केवळ 2 मसल्यो आनी 7 उंडे कान घेवन 4000 दादले मात, उरिल्ल्यो स्त्रियो आनी भुरगीं म्हणल्यार आनीकी जायतीं जाणां. पळय मुगाळ भवान मेळ्ळी, जेजू थंय आमी आसतना आमकां जेजू कांयच उणें पडोवंक सोडिना. आमी जेजू सवें जियेतना, जेजू थंय आमी चिडकोन आसतना, ह्या समयाचेर आमचो भावार्थ, आमचो विश्वास व्हरून मुखार वेतना आमच्या जिवितान देव आमकां कितेंच उणें पडोवंक सोडिना. कित्याक आमचो देव आमकां He gives us life, life in abundance. जिवीत बरोवन वमतुच्या मापान आमच्या आदाराक तो येता. आमच्या दिसपडत्या जिवितान कितेंच जावं लौकीक संगतींनी, जावं आत्मीक रितीन आमकां उणें पडोवंक सोडिना. एवरीथींग सगळें तो दिता. पूण आमी ताचे थंय आसा जाय, ताच्या घरांत आसा जाय, आमी ताचेर विश्वास दवरूं जाय, आमी ताचे कडेन विचारी जाय. जेन्ना आमी ताचे कडेन विचारता, जेन्ना आमी ताचे कडेन मागता, जेन्ना आमी ताचेर बरोवसून भावडटान आमी जियेता, तर खंडीत जेजू आमकां लजेक पडोवंक सोडिना. रोमाकारांचें पत्र 10:11 वळ म्हणटा, जेजूक सत म्हणटलो कोणूच लजेक पडना. आनी मुखार जेजूची एक बसावणी आसा, जॉन 6:37, बापान म्हजे आदीन केल्लें सक्कड म्हजे सरशीं येतलें, आनी म्हजे सरशीं आयलेल्याक हांव कोणाकच केदींच पयस करिना. आय विल नेवर ड्रायव्ह देम अवे. जेजू थंय मोगाळ भवा आनी भयणी एक मोगाळ काळीज आसा. जेजूचें काळीज बिरमोतेचें जावन आसा, कनवळेचें जावन आसा. तें काळीज आमी आपली जाय, तें काळीज आमी पळय जाय, आनी त्या काळजाचेर आमची दिश्ट गेली जाय. जेजून जर तर असर्यां केल्यांत आज, जेजून जर तर आज पिडेस्तांक बोरी केल्यान, जेजून आज जर तर तांकां खाण जेवणय दिलां 4000 लोकांक, तांची 2 मसल्यो आनी 7 उंडे. जेजू थंय मोगाळ भवा आनी बरी एक मोगाळ काळीज आसलें. जेजू आमचेर बिरमोत पावता. जेजू आमची परिस्थिती ताका पळोवंक जायना, तो सुळसुळटा, तो कळवळटा. ताचें काळीज बिरमोतेचें तें जावन आसा. सो लूक एट दी हार्ट ऑफ जीजस. जेजूचें काळीज पळय आनी घट्ट धर. जेजूक उलो मार, जेजूक सांग, कळीत कर आज जेजून तुका कितें करी जाय. आनी जर तर आमी अशें केलें, ताचें काळीज ताचेर दिश्ट गेली मोगाळ भवा आनी भयणी, तो आमच्याय गरजांक पावतलो, आमकांय बरी करता, आमकांय कांय उणें पडोवंक तो सोडिना ह्या जिवितान. आनी हांव हें समजुता मात न्ही, हांवें पळयलां म्हज्या जिवितान. जेजून म्हाका येदोळ पर्यंत कांय उणें करूना, बरेंच केलां. कांय उणें पडोवंक ताणें सोडूना. आनी हांवें कितल्या जाणांक आयकलां आज, जेजू समें वेळ करसितलीं, संब्रो दिसाचें एक अर्दें वर आमी आराधनान करसिता, आमी मिसान करसिता. वा आमचेंच एक वैयक्तीक मागणें, एक संबंद आमी जेजू थंय आसा करता. हो संबंद गर्ज, हो भावार्थ बरोवस आनी मोग गर्ज मोगाळ भवा आनी भयणी. देखून एक घडीभर आमच्या दोळ्या आमी दंबया, आज मागया,
आज एक कृपा माग्या वय आज आमची परिस्थिती कितेंच आसूं आमी परिस्थिती पळोवची न्हय ती सगळी जेजूक दिव्या जेजू थंय एक मोवाळ मोगाळ काळीज आसा ताची उतरां खरी ताची बसावण्यो तूं आमचे थंय जारी करता केदळा आमी ताचे थंय आसां ताच्या मोगांत आसां ताचे थंय एक संबंद आमी आसा कर दिसपड थंय ताचे सगळे आमचो वेळ आमी किर्जिता तर जेजू आमच्या ह्या दाराक येता आमकां ह्या पडटा आमकांय बरें करता आमचे थंय आमकां कितेंच उणें पडनाशें आमी लचेक पडनाशें तो आमकां आशिर्वादीत करता देखून ह्या घडये ताचे समोर आमी रावया ताच्या हजरपणांत आमी रावया मागया सुमया तुजे थंय म्हाका सक्कड आसा भलायकी आसा शांती आसा समाधान आसा तुजे थंय म्हाका सुमया कांयच तूं उणें पडोवंक सोडिनाय तर आज म्हाका हांव तुका दिता सगळें तुका बडयता तुजेर हांव पातयेता सुमया कवया आमी गीत L25 पेज 169 सुमया तुज्या पांयांत हाडा सुमया तुझ्या पायांतळा बरवो सोदो वर्णावायला सर्वय काळी तुझी स्तुती करूंक काशेता धनिया मोच्या सोडवंदार भेसांव तुझे दितू मात खुर्सार तावून कृपा तुझी वाळय म्हूण मागता तुझे थंय सोमया शांती समाधान मेळटा तुझे थंय सोमया शांती समाधान मेळटा बेसावा सोशिवोळ सर्गीत हांव देवोन येता बेसावा सोशिवोळ सर्गीत हांव देवोन येता पवित्र तुझे उतर दिसपडते प्रेरण दिता पवित्र तुझे उतर दिसपडते प्रेरण दिता उपकार नियाल तुझे अर्गां दिता उपकार नियाल तुझे अर्गां दिता वय सुमया तुजे थंय आमकां सक्कड मेळटा शांती समाधान मेळटा तुजे थंय आमकां सुटका सोडवून लागता तुजे थंय सुमया आमी बरीं जाता खरी एक आमच्या पिडेचेर धांवन तूं आमकां सुटका दिता आमच्या कधी बेजारांतले तूं आमकां उबारताय पय सुमया आमकां जायशी कृपा दिसपडते तूं दिताय आमकां पवित्र आत्म्यान तूं भरताय पवित्र आत्म्याच्या उच्चान मोगान आमकां बरोवन तुज्या हजरपणांत आमी जियोंक आमकां फावो करताय पय सुमया आज आमकां तुज्या हाती आमी समर्पण करता आमचे रियक विविध गरजो आमच्या दिसपडत्या जिविताच्यो कुटुंबाच्यो आमच्या मोगाच्या मनशांच्या सुमया ज्या कोणी आमचे कडेन मागणें विचारलां तांकां कांयच मी आमी बडयता आज कंतीन दुखान आज वायटान संकश्टान आज बांदपास बंदडेन आशिल्ल्यांक बडयता तूं आयिल्लोय सुमया खरी एकल्यांक सुटका सोडवण दिवन खरी एकल्यांक सुमया बचाव करूं खरी एकल्यांक सुमया तुजी कृपा दिवन पळय तुजे थंय जियोंक संतोष बरीत करूं उल्हास बरीत करूं पळय सुमया घाल बेसांव आमचे घाल बेसांव आमी कोणा खातीर मागता तांचे घाल बेसांव हरी एकल्यांचेर सुमया ल्हाना व्हडांचेर प्रत्येक तरान कश्टां संकश्टान वायटान पिडेंत आशिल्ल्यांचेर सुमया सुटका दी सुमया तुज्या सरपण आमी बगूंक फावो कर तुज्या घरांत रावून सुमया संतोष बरीत आमकां कर उल्हास बरीत कर सुमया Send you of Spirit, Lord. पातका तावून सुडका दिवच्याक देवा थंय सर्वांक एक करच्या कलवारी दोंगरार कुर्सार सुमया तूं उमखडलोय मनशा कुळा पासो सुमया खावने तावून कुर्सा पर्या खालतो जावन पातकी मनशाचे मरण मेलोय तुजो मोग सुमया सदां काळाव नियाळता तुजो मोग सुमया सदां काळाव नियाळता सॅक्रिफीस तो तुजो
काळजांचो गोंदो उरता sacrifice तो तुजो काळजांचा गोंदो भरता ऋणी जावन आसा हांव उपकार तुजो बावुरता ऋणी जावन आसा उपकार तुजो भावुरता दिंबयेर पडून तुका नमस्कार करता दिंबयेर पडून तुका नमस्कार करता ओइस्म्याच्या सरपणान आमी रावया मागया आज आमचे खातीर मागतना विविध गरजोय आज भेटोवया आज जल्मा दिवसाचे रानकडचे विल्सन डिसोजा गोवा प्रवीण डिसोजा बँगलोर प्रवीण डिसोजा बँगलोर आनी एक दिसा अर्गांदे आमकां विचारला a stable and good job and successful married life of 12 years Sheila D'Souza Andheri East Stella आणि कुटुंब BC Road Mary D'Souza Kutyar जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनार रोनाल्ड डिसोजा आणि कुटुंब केम्बन विस्मी विया फर्नांडिस जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मनाक सक्सेसफुल सर्जरी बाय जसिंता सेरावो प्रत्येक ते सवान थॉमस लॅन्स डिसोजा बँगलोर कुटुंबा खातीर बँगलोर टाउन बरे भलायके खातीर शॉन सिक्वेरा मुंबई एंड्री जेसन ताराकार प्रत्येक तेसांव सक्सेसफुल सर्जरी बाय विनी पिंटो चिकमंगलूर प्रत्येक तेसांवां खातीर जोसेफ लोबो दुबय त्या वतीन जाल्ल्यान स्वामी उडास करता बेनेडिक्टा आनी फ्रांसिस डिसोजा निर्मार्गा 3rd डेथ एनिवर्सरी मार्सेलिन डिक्रूज मुल्की मेरी लोबो सिप्रियन लोबो चिक्का बेगूर यूनिस डिसोजा नाकरे कॉसेस तावरो आनी जैक्सन रेगो बचपे Anthony Wallace 48th death anniversary Benjamin Braggs Nirmarga 48th death anniversary आणि एक दिसा Benjamin Braggs Nirmarga सोरत म्यांगातेर सरलेल्या स्टेला आणि कुटुंब BC Road कुटुंबान सरलेल्या खातीर विनुष लोबो मंगलोर जेवदीन एंथनी आणि बेनी मिनेजेस एंथनी आणि फेडरिक मिनेजेस फ्रँकी मिनेजेस स्टॅनी पिरेरा पौलिन वाज आणि नथालिया वाज जोसेफ बरेटो Rachel Wilma Lobo, John D'Souza, Beltangadi, Celestian Mascarenas and Joseph Mascarenas, Indira Nagar, 100th birth anniversary, Lucy Pinto, Murkaveri Kire, Albert and Elizabeth Saravatane West, 2nd death anniversary, Valerian Ines D'Souza, Sahar, Andheri. Atasaam swayam chitesam pratikram chambandira katir ami magyam charitira katir mukladisani ascharitra katir tashens या महिन्यांत Advent special दशेंच Jesus at the crib बरी इंग्लिशान रितीर आसा विविध रितीऱ्यो विविध तेसांवां आमची ह्या संवसाराची प्रतीक तरान आमी मागया इस्रायल पॅलेस्टिना मध्ये आसचें झूज तामचे खातीर रशिया युक्रेना मध्ये आसचें झूज बेगीन साखेर जावं सोमी ह्या क्रिस्तिनाच्या काळार आमी आसां ताणें हाडलेली सोडवून ती शांती समाधान सगळ्या राष्ट्रांचेर सगळ्या संवसाराचेर स्थापन जावं म्हणून आमच्या ह्या देशान भारतान मनीब्रान कश्टांच्या लोकां खातीर आमी मागया थंयसर शांती समाधान स्थापन जावं म्हणून आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया समयाची कृपा ताची सोडवून सगळी आमकां लाभो म्हणून आमी विश्वासान एका मनान काळजान स्तुती करून मागया हालेलुया 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 लॉर्ड थँक यू जीसस समया आमचेर बेसांव घाल समया तुजी सुटका सोडून आमच्या त्या सवांचेर समया आमच्या कुटुंबांचेर आमी बेटोवचेर एका मागणी सगळ्या संवसाराचेर विविध राष्ट्रांचेर आमच्या देशाचेर मंदिराचेर विविध गरजांचेर आसून समया तुज्या दयेन तुज्या मोगान कृपेन आमकां आशिर्वादीत कर समया जेजूच्या नांवान आशिर्वादीत कर ताच्या रक्तान आमकां धुवन नितळ कर पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आनी आमकां तुंबोर आशिर्वादान घाल समया We praise you, we thank you, Lord. Hallelujah, 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 Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Somente benção. Amém. Zone Gebian.
प्रवेश गीत दैवना मुखांतर गीत नंबर ये 100 521 पेज नंबर 21। कुटुंब एक जाऊन जमल्या आम्ही घरा देवाच्या उंडो वाईन रूपांतर करून कोडीन क्रिस्ताच्या भक्तेनूर बेन आयल्या आम्ही जेवणाक सोम्या जेजूत एक पोट्या बांधान मोगाच्या सोम्याचे जेवण अर्गा बलिदान सर्गीचे पवित्र गीता समाधान सोम्याचे मरण जीविताकार पुनर्जीवंत बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं। ख्रिस्त दैवचे मोगाळ भावनो आणि बहिणीनो सुम्याक मेळोवंक आमी आयल्या ह्या बलिदानान वांटो आमी घेता सुमी आमकां बरो संदेशाच्या वाचपांनी दिता। पयल्या वाचपान दिजाय असो प्रभात जो जेजू थंय जारी जाता तो आमी आयच्या वांजेलांत आमी आयकता। जेजू आमकां कितेंच आमच्या जिवितांत उणें पडोवंक सोडिना। ताचेर सत्मान दिल्या ताचे ते संबंध दवरतल्या हर एकल्यांक आमच्या आदाराक तो येता। देखून एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया सुम्या थंय आमी संतोश पावया। ताचे येणे ह्या क्रिस्तियनाच्या काळार आमी आसांव आमचे थंय जाता हर एका दिसा हर एका घडये ताचे येणे आमचे थंय जाताना तो आमकां संतोश परीत करता उल्हास परीत करता। तर ती सुकृपा ह्या बलिदानांत आमी मागया आनी जोडया सुम्यान दिवची आमी घेवया स्विकार करया। सबार बोडी आमी सुम्यातान पयस गेल्ले खातीर आनी अशें आमचे बेसांवां आमची कृपा ताणें दिवची ती सुडका सोडवून आमी उगडायलेल्या खातीर सुम्या लागचे एकामेका लागचे बुकसणे आमी मागया। सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्वदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो उसमन्या उसारून सांगता मनाची दोन सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं बदकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोडो अपराध ह्या बसोत म्हगे सदां संकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थना मागता। सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं। आमेन। सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट क्रिस्ता काकूळट क्रिस्ता काकूळट सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट। प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा तुजो पूत जेजू येतलो तेन्ना तो वाडतलो तें सासनीक जिविताचें जेवण घेवंक आमकां फावो जावच्या तुजे कृपेन आमची काळजां मनां सदांच तयार कर। ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना। आमेन।
इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. शेवटीच्या काळार दळबराचो सरेस्पर ह्या पर्वतार सगळ्या परजांक एक व्हड जेवण तयार करतलो. सरबेच्या मासाचे आनी पोरण्या दाकासोरांचें जेवण, साराच्या आनी सरबेच्या मासाचें, गाळून काडलेल्या पोरण्या दाकासोरांचें. ह्या पर्वतार सगळ्या परजांचेर पडलेलो आसा तो पडदो, सगळ्या राष्ट्रांचेर पांगुरलेलें आसा तें पांगुरण तो काडून उडयतलो. तो ससनाक मरणाचो नाश करतलो. सरेस्पर देव हर एक मुखा वयलीं दुखां पुसून काडटलो. तो आपले परजेचो काळांक आख्खे प्रत्ये वयलो काडून पयस करतलो, कित्याक सर्वेस्पर उलयला. त्या दिसा सगळीं म्हणटलीं, पळया हो आमचो देव. तो आमची सोडवण करतलो म्हणून आमी ताचेर विश्वास दवरलो. वस्तो सर्वेस्पर, आमी ताचेर विश्वास दवरलो. ताणें आमची सोडवण केल्या देखून आमी उल्हासुया आनी संतोश भरीत जावया, कित्याक सर्वेस्पराचो हात ह्या पर्वतार आसतलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सोम्याचे घरी सदांकाल हांव जियेतलो. सोम्याच्या घरी सदांकाल हांव जियेतलो. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. 500 सरव मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सरसी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. श्लोक. सोम्याचे घरी सदांकाल हांव जियेतलो. गड्द जेवण म्हज्या दुस्मना उजेर तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजें मातें तूं मागताय. म्हजें कोप बरोवन वमतता. श्लोक. सोम्याचे घरी सदांकाल हांव जियेतलो. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया माया म्हजे सेवें आसतली आनी सर्वेस्पराचे घरी सदांकाल हांव जियेतलो. श्लोक. सोम्याच्या घरी सदांकाल हांव जियेतलो. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. पळय, आपले परजेची सोडवण करूंक सोमी येता. ताका मेळोवंक तयार आसात तीं बागी. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. उपरांत 322 जेजू गलिलया सरोवराचे तेडीचे वाट धरून फुडें गेलो. उपरांत तो दोंगरार चडून बसलो. तेन्ना लोकां जमे मनशांक, कुरड्यांक, थोंट्यांक, पांगळ्यांक आनी हेर पिडेस्तांक घेवन ताचे सस्तीं आयले आनी ताणें तांकां ताच्या पांया सस्तीं दवरलीं आनी तांकां सकडांक ताणें गूण केलें. मोने उलयले, थोंटे चल्लेले, कुरड्यांक दिश्ट मेळ्ळेली. हें सगळें पळोवन लोक विस्मीत जालो आनी इस्रायेलाच्या देवाक नांवाडूंक लागलो. तवळ जेजून आपल्या शिसांक सरशी आपयलें आनी म्हळें, ह्या लोकांचे म्हाका सुरसुरे भोगतात. 3 दीस थावन म्हजे सांगता तीं रावल्यांत. खावंक जेवंक तांचे लागीं कांयच ना. तांकां उपाशी घरा धाडूंकी म्हाका खुशी ना. वाटेर वेताना तीं थंग जातीत. तेन्ना शिसांनी ताचे लागीं म्हळें, येद्या व्हडल्या जम्याक वाडूंक जाय पुरते उंडे हे 100 सुवातेर आमकां खंय मेळटीत? जेजून विचारलें, तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? तांणी जाप दिली, 7 उंडे आनी थोड्यो ल्हान मासल्यो. तवळ लोकांक ताणें धरणीर बसूंक ताकीद दिली.
उपरांत ते 7 उंडे आनी त्यो माचल्यो घेवन अर्गां दिवन ताणें ते मोडले आनी शिसांक दिले. शिसानय ते लोकांक वांटले. ती समेस्त जेवलीं आनी ददोशी जालीं आनी खावन उरलेले कुडके 7 दाली भर तांणी एकठांय केले. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ते मुचमगाळ भवना आनी भयणीनो, आमी एक कंठार अशें गावचें आसा. सर्वेस पोराचे घरी सदां काळजी येता, तो म्हजो सोमी कितेंच म्हाका उणेना. पळय भाव आनी भयणी, आनी हो संदेश आयच्या लितुर्जींत आयच्या वाचपांनी आसा. आयचो श्लोकय तसो जावन आसलो. सोम्याच्या घरी सदां काळ हांव जियेतां. जाचे सोय आसतना आमकां देव आमच्या जिवितांत कितेंच उणें पडोवंक सोडिना. फाटल्या दिसांनी हांव फादर अब्राहम आनी आमचो एकलो भाव म्युजिशियन ते दिसांनी आमी मुडिगेरे तिरे गेले. हांव मुडिगेरे म्हणटा आसतना थंयसर कोंकणी उलोवंचो लोक आसा 95-96%, पूण तांकां चडावतांनी उलोवची भास कन्नडा. आनी हांव कन्नडान चड तिऱ्यो दिना, सराग सुडाळ उलोवंक म्हाका जायना. एका तराची एक कावजेनी म्हजे थंय आसली. पूण वेतना सुम्या कडेन हांवें म्हळें, सुम्या म्हाका तुज्या हजरपणान भर, म्हाका जाय अशीं उतरां दी, म्हाका तूं चलोवन व्हर, हांव कितेंच न्हय, पूण तूं आसल्यार कांय उणें ना. पूण हांवें पळयलें थंयसर रितीरेंत लोक आयलो पयल्या दिसा आनी दुसऱ्या दिसा आयतारा सगळो दीस लोक कितलीं 400 कुटुंबां हारींनी आयलो, बरलो आनी देवाचें उतर नियाळूंक एक दीस करसूंक, आनी आमकां कांय उणें नासलें. आनी म्हाकाय कन्नडा उलोवंक जायनासलें. सुराग उतराय देवान मतीन घालीं, काळजान घालीं आनी अशें रेतीर बरी जाली. मात न्ही 1-2 कुटुंबांक भेट करता आसतना एका कुटुंबांत ती आमकां म्हणाली, फादर देव आमी आज देवा थंय आसांव, आमी मागतांव, आमी देवा थंय संबंद दवरून एक कुटुंब जावन त्या घरांत आसात वडिलां दोगां आनी तसो पूतची बायल आनी तसो भुरगो 5 जाणां. ही 5 जाणां देवा थंय न्ही आसतना ती म्हणटा आमकां देवान बेसांवां वयर बेसांवां दिल्या. मुगाळ भवानी म्हणे हांवें कितलेशा कुटुंबांक आयकलां. देवान कितेंच उणें पडोवंक सोडूना. पूण ह्या समयान हर एकल्यान ताचेर विश्वास दवरून ताचे थंय संबंद आसा खन जियेतना तांकां धराळ तरान आशिर्वादान भरल्यान, संतोश भरीत केल्यान. आनी देखून सुम्या थंय रावया, सुम्या थंय आशया म्हणून ती उर्बा, ती कृपाय सुमी आमचे थंय आसा करता त्या वेळेर. आज पळया इसायाचो प्रवाद, इसाया प्रवादान सुमार 700 वर्सां आदीं केल्लो आनी तो जेजू थंय जारी जाला आनी हाका साक्षायचो वांजेल ताचे चडशीं गेल्लीं ती पिडेस्तां, ताचे चडशीं कोणाक हाडलें भावार्थान, सगळां बरीं जालीं. सुमयान तांकां बरें केलें, कोणाकच खाली हातांनी धाडूना. आनी त्या इस्रायलाच्या देवाक ती लोक विस्मीत पावोन नांव हाडूंक लागलीं. आनी उपरांत आमकां आयकूंक मेळ्ळें आनी एक घडीत 4000 लोकांक जेवण, व्हड जेवण जे इसाया प्रवाद्यान सांगलें. 4000 लोकांक ते दादले मात स्त्रियो आनी कोण भुरगीं लय केला आनी की चड. पूण एक उतर आमकां पयलें वाचून आयकूंक मेळ्ळें, ताचें काळीज जेजूचें कणवळ्यान भरलें, बिरमोतेन भरलें. देखून हांवें म्हणचें सुमया थंय असलें काळीज आसा. जेन्ना आमी सुमयाचेर दिश्ट घालता, पाती येता वा सुमया थंय आमी जियेता, तो आमकां कितेंच उणें पडोवंक सोडिना. कित्याक सुमया थंय जियेतल्यांक तो उणें पडोवंक लजेक पडोवंक सोडिना. देखून मुगाळ बाबा आनी बेन आमी मागी जाय. हांवें ह्या दिसांनी एकच मागचें, सुमया तुजें हजरपण म्हाका बगूंक दे. हर एका दिसा आनी घडये fill me with your presence. तुका पळोवंक, तुका वळखोंक, तुजें थंय आसूंक आनी संतोश भरीत ना केवळ आमी संवसारीक संगती बगारी कृपा आमकां जाय. कित्याक सैतान
थोडी आमच्या जिवितांत आमचे कडेन काले ना तें पळोवंक करता. ही गेट्स यू टू सी वॉट यू डोंट हॅव. पूण सुमी आमचे कडेन कितें आसा तें आमी पळय जाय. आनी देखून ह्या खातीर आमकां संबंद घडस. ह्या खातीर आमी मागता. ह्या खातीर आमचो वेळ जावंक रोयिल्लो आराधनान मीस ताचे की व्हरते आमचो वैयक्तीक संबंध. देव आमचे कडेन विचारतात पर्सनल रिलेशनशीप. आनी ह्या संबंदांत आमी आसतना सोमी खंडीत आमकां संतोश पडीत करता. कांयच उणें पडोवंक सोडिना. तरी कृपाच ह्या बलिदानान आमी मागया. सोम्यान दिवची कृपा आमी आज जोडया. सोम्या थंय सदांच आमी विश्वासून रावया. आमेन. गीत नंबर D 545, पेज नंबर 45. सर्वस पापा नायल्या काणीक जावं तुका ल्हान ते काणीक पूण स्विकार कर बापा. ओपून दिता दिन वाशी काळजान तुका घाल बेसांव तूं तांचेर येतारका. दयेन काणगे काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंदाक तुज्या. दयेन काणगे काणीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंदाक तुज्या. म्हज्या बाबीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या आदांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र देवाक सर्वेस्पर म्हणून घे. मोगाळ बापा सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बली आमी तुका समर्पिता. तुजे गणित पदवेन चडवणेच्या वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक अदीक वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापोन घेवन पयले पवडी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारानाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धैर्य धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बसायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या स दळबरां संगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. पूर्ण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. पूर्ण सर्गी तुका जय जय. बापा करूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्यांत हाडून हिंदनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या स्मेया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान सत्संगच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जवान जातसताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें
तुम्ही सुमेस घेयात आणि ह्यांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशे बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. Gesù melo, Gesù जीवन झाला, Gesù नव्या येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचा आणि जीवनपणाचा आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि वो जिवित सोंड आणि सर्वांची काल सुख समर्पिता. तुझे मुखार येवंक तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासांव आनी जेजूची कुणारगत सवतल्या आमा सुमयसान पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची खाकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मोरये देवाचे माये संगती, भगिवन जुझे तिचो निश्कळंक पती, भगिवन धर्मदूत, भगिवन आन जॉन्सन आनी जुझे फेर्नांडो मिर्सन एसबिडीचे सर मार्तीर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्या थंय आमी सदांच आशाक आमचे थंय कितें उणेपण आसा आमी सदांच भरती करता म्हणून वळखून पावडटान जेजून केल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां मागोस आनी आमकां तळेन पळोवंक दिनाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दयाकुन्या जिवितां सुस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमचे सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय. पिडेशुडेंतली आमकां गूण कर, कंती बेसरायंतली आमकां निवार. सैतान दुस्मरता त्या पासांतली कुतंत्रांतली आमकां राग संबळ आनी निवार. आनी सोराकांत अकलासांतली आमकां वाटय. कित्याक सुवळकी पदवी आनी महिमा जी ससनाच्या ससना एकडी बोर आमी शांती खातीर मागया. क्रिस्तिनाच्या काळार आमी आसा शांती समाधान सोम्यान आमकां जोड दिला. सो राष्ट्रां खातीर इस्रायल पॅलेस्टिना खातीर तशें युक्रेन तशेंच आमच्या देशा खातीर मनी प्रांत कृष्णांच्या लोकां खातीर आमच्या घरांत आमच्या संबंधान आमच्या काळजांनी सुम्याची शांती स्थापन जावं रास करूं. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर देश घाल आनी तुजे कुशे परमेन तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया.
देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो, पळया आमी जेसू क्रिस्त आमकां कितेंच उणें पडोवंक सोडिना. सगळें आमच्या जिवितांत तो आमकां दिता. देवाची शिळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शिळेच्या जिवनाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी. समयांत तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना. तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची गीत नंबर E21 558 पेज नंबर 58. सोम्या तुका सेवकत रेखता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मुझे समर्पिता. सोम्या सदाय तूं आमकां पोसता. नितळ उदकांत तूं धादोस करता. पांचव्या सरोवा व्हरून पायता. जिणी सुफळ करता. सोम्या तुका सेवकत रेखता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मुझे समर्पिता. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा, ह्या तुझ्या दैवीक जेवणाच्या बळान पातकांतली आमी सुटो आनी जेजूच्या जल्माच्या परबेक आमी उर्बेन तयार जावं. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपला आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडोवकार. ये जेजू आमच्या सोम्यान सोडय आमकां पातक्यांक धन्य. अमृत आमच्या जिवाच्या ये सोम्या आमच्या. देव तर बेगीन या भुंयतळ सालवार करच्या मनशा कुळान नासाव केली सोडी नाका. ये जेजू आमच्या सोम्यान सोडय आमकां पातक्यांत धन्य. अमृत आमच्या जिवाच्या ये सोम्या आमच्या. मोगाळ पुता सोवे हांव वार मोरी आशिर्वादी.